Vice Chairman of Entertainment Society of Goa, Vishnu Wag, informed on Thursday that they have introduced an Android app for IFFI. Wag said that ESG, who is at the helm of organizing IFFI affairs, have realized that innovation should go hand in hand with celebrations. A report by video journalist Chetan Gawas. We must say on behalf of the ESG that it's been a nice time where we could learn a lot, we could understand what lapses have remained. We were happy to realize what we achieved and how we achieved it. And there are a lot of people and organizations behind this success. As IFFI is a time for celebration, it is also a time for innovation. And it is our sincere attempt to see that the delegates who participate in IFFI get more facilities, get better provisions, so that we can be ahead of times also and with the times also. So with this intention, I must tell you now that we had experimented on a small basis, and the experimentation was about providing an Android app regarding the entire festival, which would give ready information to the delegates just at the touch of finger. So this Android app, which is called as IFFI 2013, was launched by ESG in association with an organization of young entrepreneurs, Kawai Enterprises, who have developed and provided these services. Now these include day-wise schedules of movie screenings available for free on the Google Play Store. And it gives a lot of information about what is going on in which theatre, what are the various sites, what are the various venues, general information about Goa and all that. And the promoters of this Android app are Mr. Mohsin Sheikh and Rohit Zalmi. This app was incubated at the Goa IT Innovation Center Director Ashton Souza. If it succeeds, then it will be part of the ongoing IFFIs. Let's take a short break. Stay tuned. Welcome back. Every year, the film for the delegates and the decor for the Aam Aadmi is what set the festival apart. From Mario Miranda's characters facing the camera to popcorn bucket at the entrance of ESG, everything is huge for this IFFI. Prudent caught up with Venkatesh Vast, man behind the decor at the festival. A report by our field reporter Sachin Surlikar and video journalist Tulsidas Chari. सर जेन्ना तुमकां सांगलें की IFFI खातीर डेकोरेशन करपाक जाय सगळे कडेन आनी आमचे पणजे सारके झगमगाट करून दवरपाक जाय जाल्यार सगळ्यान पयलो विचार तुमच्या मनान कितें आयलो? जेन्ना आमकां इनवायट केलें की डॅकोर पार्ट करपाक जाय तेन्ना म्हाका पयलीं दिसलें की इतलीं वर्सां जालीं IFFI जी आमची लोकेशन आहा तो आमचो कल्चर आहा तो डिपीक जायना. सो वी आर सेयिंग दॅट वी गॉट अ फिल्म कल्चर, पूण कल्चर तसो वी आर नॉट सेलिंग फिल्म्स, आमी तशी फिल्मां विकिना. सो वी आर सेलिंग ओनली लोकेशन. सो म्हाका आयडिया येयली की बाबा इतले डेलिगेट येता ताका आमी इतलीं वर्सां जालीं IFFIक आमी डिपीक करना ती लोकेशनां, कित्याक गोंयान एटलिस्ट 200 फिल्मां तरी येवन शूट करून गेली वता आनी 200 कोटीची इंडस्ट्री आहा. सो म्हाका दिसलें फिल्म इन्फ्लुयन्स घेवन वॉट आय कॅन डिपिक्ट इन टू दीस. म्हणजे हांवें तशें प्रत्येक हितून बारीक बारीक डिटेलिंग काम केलां. तुमी यशी ती रेड कार्पेट मेन गेट तर पळयशात जाल्यार तुमकां एंटायर एक तेजो फ्लो दिसतलो ऑफ वेव्ज, तितूनसून फिल्म येयल्लें आसतलें. मागीर होडी इफ यू कम डावन टू गोवा तुमकां हें मेळटलें. मागीर रिलीफ आयलँड डॅक चेअर केल्या की भितर भरपूर इन्फ्लुयन्सूय फिल्माचो आसा आनी भितून गोवाय डिपीक जाता. दॅट इज कॉल्ड लोकेशन गोवा. ही थीम घेवन काम केलां. सर आता कला अकॅडमी कडले तुमी उलयताले, कला अकॅडमी कडेन जेन्ना एंटर जाता तेन्ना एक आमकां व्हडलो राजवाड्यान एंटर जाल्ल्या सारकें दिसता पडटा.
ते कशें कितें तुमी आयडिया दिली? ना सेकंड गेट जर तुमी पळयशात जाल्यार एंटायर गोवा दिसतलो तुमकां. भितर कार्निवाल येयलो, शिगमो येयलो, भितर आमची वाद्यां येयलीं. आनी ESG कंपाउंडान जर तुमी जाल्यार तुमकां मारियो मिरांडाचे कॅरेक्टर दिसतले. तितून एक दाखयला की इन फ्रंट ऑफ फिगर एक कॅमेरामॅन प्लेस केला. म्हणजे इफ यू कम डावन टू गोवा शुटिंगाक जाल्यार तुमकां हेवूय मेळटलें. म्हणजे अशें आजून अशें आमी लोकेशन अशी प्रमोट करपाक जाय. आनी ही बरी इनिशिएटीव घेतल्या आनी हितून म्हाका खूब विष्णू वाघाची खूब हेल्प लागलो. सो तेंची कन्सल्टन्सी घेवन हे सगळें साध्य जालें अशें दिसता म्हाका. मागीर जर गब्बर सिंगचो जो एक सेट आसा तोय बीन तुमी केल्लो आसा आनी ताचे फाटल्यान आमची आयडिया म्हणजे कितें ओवरऑल कन्सल्टन्सीच्या टायमार 100 वर्सां आमी म्हणटा की इंडियन हेका कंप्लीट जाले जाल्यार एक खंय तरी फिल्माचो प्रत्येक हेका हे इन्फ्लुयन्स आसपाक जाय. सो डेलिगेट सोडलेले आयज गोंयचे लोक खूब इफी म्हटल्यार एक मेला कसो उत्सव कसो जाल्लो आहा. सो तांकां कितें तरी इन्सेंटीव मेळपाक जाय त्या हितूनसून तो केला. आनी एक जो डिझायन तुमकां म्हाका भरपूर आवडलो तुमचो तो म्हळ्यार ESG कडेन जेन्ना आमी पळयता तेन्ना ह्यूज पॉपकॉर्नचे जे पॅकेट्स आसतात त्यो दवरलेले आसा आनी पॉपकॉर्न्स वयर थर्मोकोलचे आसा. तो ती आयडिया कशी कितें तुमकां सुचली? आनी जेन्ना गेल्या वर्साच हांवें ही आयडिया चिंतलेली पूण तो एक चान्स मेळनासलो की आमी फिल्मां म्हटलें काय बाकीच्यो आमी प्रॉपर्टीज जावं आमकां कितें आमकां आमचे आयटनरी टायप आमी जर काडली जाल्यार आमी फक्त फिल्म गेलो पयलो गेलो म्हणटा. बट बिसायड दॅट एक पॉपकॉर्न आमी जो म्हणटा जो मजा हाडटा फिल्माक केन्ना बोरींग जालें काय तूं पॉपकॉर्न खाता. सो ती आयडिया म्हाका पयलींच हांवें चिंतलेली आनी सगळ्यांक ती लायकूय जालें. थोड्या डेलिगेट्सांनी म्हाका म्हटलें की दे लायक दॅट पॉपकॉर्न आयडिया. Tang Ta is a weapon-based Indian martial art created by Mithi of Manipur. In Manipuri language, Tang means sword and Ta means spear, referring to art's primary weapons. Tang Ta is closely related to certain war dances. Before we end this bulletin, we bring to you the clipping of Tang Ta at IFFI. Have a nice time. Goodbye.